खण कंपनीनी आदल्या कामगारांक पहिले प्राधान्य दिवचे आणि असे खण कंपनी करतले असो म्हाका विश्वास आसा म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पहिल्यान पयली ज्यांच्यानी आताच लेटरां घेतली तांकां रिक्वेस्ट करता, माझी सरकार म्हणून तुमकां सगळ्या जाणांक विनंती आसा, ज्या मायनीन जे कामाक आशिल्ले म्हजे कामगार भाव आसतले, ज्या ज्या जाग्यार ज्या ज्या पोस्टाचेर ते काम करताले ते आज बेकार आसा, कदाचित फाटली 3, 4, 8, 10 वर्सां म्हणजे ते भुकेले आसात, कदाचित ते दुसरे कडेन कामाक वयतले आसतले, पण तांकां आपल्या गांवांत काम मेळपाक जाय। त्या खातीर तुम्ही एकटोय तेजेर अन्याय करचे ना हाजी हांव खात्री आनी गवाय तांकां दिता। म्हाका खात्री आसा नाना उलयता आसतना नानान पयलींच सांगलें शिरगांवांतले गांवकार आपल्याक दिसल्या आनी ते पळोवन म्हाकाय बरें दिसलें म्हणून, कारण शिरगांवांतले गांवकार येयल्यात म्हणून, कारण ही आपुलकी आसा आमच्या लोकल मायन ओनरांच्या मदल्यान तेंची। म्हणून हांव निश्चित रित्या एक सांगपाक सोदतां की तुमी कोणाचेरूच अन्याय करचे ना, जे कामाक आसात, आणि आमी बी लक्षांत घेवपाक जाय, आमकां आंदोलनां करपाची ना, आमकां झगडी करपाची ना, आमकां समापचरण तेंच्या कडेन मिटोवन घेवन आमी सगळ्यांनी म्हणजे आत्ताच्या घडीक मायनिंग सुरू जाता आसतना सगळे वांगडाच लागचे ना। आमकां खात्री आसा की वांगडाच आमी म्हणटाले की 500 लोक तांकां वांगडा लागचे ना, कदाचित सुरवातीक तांकां 50 लोक लागतले, मागीर 100 लोक लागतले, बट जशी एक्टिविटी सुरू जाता फर्स्ट प्रिफरन्स जेका जो जाग्यार ज्या जाग्यार कामाक आसलो जी एक्टिविटी सुरू जाता ताका प्रिफरन्स दिवन कंपनीनी कंपल्सरी तांकां घेवचे ही आमचो रिक्वेस्ट आसतलो, आणि निश्चित रित्या ते घेतले हाजी खात्री बाळगिता।